मोगाच्या भाव आयज नोवेनाचो नवो आनीक निमणो दीस आनीक आयचो नोवेनाचो विशय दिव्यांग भाव भयणीक भागाक घेवन तांकां बरवोशान बरोवया. एके भाशेन आयचो विशय आमकां ह्या दिव्यांग भावां भयणां म्हणजे कोण गाय. आमी इंग्लिशीन म्हणटा पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज ऑर people who are differently abled तसल्या भाव भयणांक भागा घेवन सांगातान चलोवंक आनी तांच्या जिवितांत एके भाशेन बरवोसो घालूंक हाचो विशय आमकां उलो करता. म्हज्या बाबड्यानो कशे भाशेन हो बरवोसो आमी असल्या भाव भयणांक दिवंक जाता काय, कित्याक आमच्यान तांच्या पासत करूंक जाता काय आयज आमी नियाळूंक फावो. एक दीस खंय एका गांवांत एक जेम्स नांवाचो भुरगो आसलो आनीक हो भुरगो एके भाशेन ताका दिव्यांग हो भुरगो आसलो. ताका 8वे स्तोरेचें दुयेंस जाल्लें. तो खंयच्याच वेळार खंयचे सुवातेर एके भाशेनचो आवाज तो काडटालो चाक चाक करून. आपुणशी तो आवाज येतालो आनीक हाकाच लागून जायते फावटी ताचे इश्ट ताची फोकाणां करताले. जायते फावटी ताचेच क्लासमेट्स ताका आपणासोची घेनासले, भागाक घेनासले, ताची फोकाणां करताले. जायते फावटी ताच्यो टिचऱ्यो प्रिंसिपलाक वचून कंप्लेन करताली की हो भुरगो मस्ती करता, आवाज करता, क्लासीन सगल्यांक डिस्टर्ब करता. आनी हाकाच लागून म्हज्या बाबड्यानो एकसूरपणाचें जिवीत तो जियेतालो. आनी एक दीस ताचे इस्कॉलाच्या हॉलांत एक कार्यक्रम आसलो. सगळीं भुरगीं थंयसर आसलीं आनी प्रिंसिपल स्पीच दितालो. तेन्ना हो जेम्स हो भुरगो हो एके भाशेचो आवाज करूंक लागलो आनीक हो आवाज आयकून सगळीं भुरगीं हांसूंक लागलीं. तेन्ना प्रिंसिपल स्टेजीर रावन म्हणूंक लागलो कोणें हो आवाज केला. आनी सगळीं जेम्सान केला, बोट दाखोवंक लागलीं. आनीक प्रिंसिपलान ताका आपयलो आनी म्हणूंक लागलो आवाज तूं कित्याक करताय, सगल्यांक तूं डिस्टर्ब करताय, तुका कशी भोगता दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करूंक. तेन्ना हो भुरगो म्हणूंक लागलो ना सर, म्हाका हें बरें दिसना, पूण म्हाका एक पिडा आसा. एक पिडेचें नांव आसा ट्युरेट सिंड्रोम आनी हाकाच लागून हो आवाज म्हज्या ब्रेनान म्हाका कंट्रोल ना, आवाज येता. आनीक हो प्रिंसिपल म्हणूंक लागलो तो आवाज काडून सगल्यांक डिस्टर्ब करता. भुरगो म्हणूंक लागलो म्हाकाय हें दूख भोगता, हें करूंक हें हांव म्हज्या कंट्रोलांत ना. जेन्ना म्हाका दुसरींक आपणायनात, म्हाका भागाक घेनात, म्हाका चाळयतात, डिस्करेज करतात, तेन्ना हो आवाज उदीकूय चड जाता. जेन्ना हांव निरोध जाता तेन्ना उदीकूय आवाज चड जाता. तेन्ना प्रिंसिपलान ताका म्हणलें आमच्यान तुज्या पासत कितें करूंक जाता. तेन्ना हो भुरगो म्हणूंक लागलो म्हाका भागाक घेयात, म्हाका आपणायात. जेन्ना म्हाका एनकरेजमेंट मेळटा तेन्ना आवाज उणो जाता. आनी हें आयकून सगलीं भुरगीं क्लॅप मारूंक लागलीं. आनीक त्या दिसांतल्यान जेम्साक तांणी भागाक घेतलो, आपणायलो. आनीक दिसान दीस हो जेम्स भुरग्यां बाराक भागाक रावून इम्प्रूव जायत रावलो. म्हज्या बाबड्यानो हाचो विशय आमकां एके भाशेन असल्या लोकांक भागाक घेवन चलोवंक आपयता, तांचें जिवीत इल्लें तरी बरें करूंक आपयता. कशे भाशेन आमी तांकां भागाक घेवंक जाता काय. भागाक स्पेलिंग BHAGA. पयले सुवातेर बळ, B स्टँड्स फॉर बळ, स्ट्रेंथ. तांचें बळ आमी वळखून तांच्यान कितें करूंक जाता तें वळखून तांकां एनकरेज करून तांचें बळ वाडोवन तांकां बोटां दाखयल्या परस तांकां समजून तांचें बळ वळखून घेवंक तांकां फुडें जेन्ना आमी व्हरता म्हज्या बाबड्यान तांकां भागाक आमी घेता. दुबाविले जायत्या जाणांनी मुवी सितारे जमीन पे पयली आसतली. कशे भाशेन हो हिरो अमेरिकानाक एक पनिशमेंट कशें जे डावन सिंड्रोम जाल्ल्या भुरग्यांक बास्केटबॉल शिकोवंक ताका धाडटात
आनी पयलीं तो सजमवता की हें सोंपें कशें 3 म्हयने अशेंच वेतेले उपरांत ताका गमन जाता कशे भाशेन ताचें स्ट्रेंथ ताचें बळ आसा तें आनी तांचे कडल्यान आपल्या खासगी जिवितांत जायतें कितें तो शिंकता आनी आपलो कुटूंब तो सुदरायता. म्हज्या बाबड्यान हें बळ त्या भुरग्यां लागीं आसा जे लोकां लागीं आसा तें वळखून घेवन तांकां एनकरेज करून तांचे कडच्यान आमी जायतें शिकोवंक जाता. दुसरे सुवातेर एच स्टँड फॉर होक रायट्स. दिव्य मनशांक जायते होक आसात पूण जायते फावटी तांकां हे होका विशीं खबर आसना. तांचे व्हडले होक म्हणल्यार 2. पयले सुवातेर शिकप आनी दुसरे सुवातेर बरें काम. जायते फावटी तांचे डिसेबिलिटीक लागून हे होक तांकां मेवनात. जेन्ना हांव चेन्नई शारांत लॉयला कॉलेजींत शिकतालो थंयसर जायतीं भुरगीं जीं कुड्डीं दोळ्यांनी दिसनात ते कॉलेजींत शिकूंक येताले आनी थंयसर आसले ते फादर्स जे कॉलेज चलयतात जेजुईट पाद्री असले भुरग्यांक जायते आदार दिताले. प्रोफेसर्स जायते आदार दिताले शिकूंक आनी हाकाच लागून बरी नोकरी तांकां मेवताली. मुखाच्या भावनान हे होक बघून तांचे शिकपाचें आनीक बरें काम तांकां मेवपाचें हे होक दिवंक आमची जबाबदारी तांकां आदार दिवंक. तिसरे सुवातेर ए स्टँड्स फॉर आसणे देर प्रेझन्स. जायते फावटी आमच्या मदें तीं आसतात पूण तांचे आसणे आमी अणभवनात भोगिनात कित्याक तांकां आमी भायर रायतात. मुखाच्या बाबड्यान एक दीस खंय मीस जातो सगलो लोक एकामेका लागीं उलयतालो आनी थंयसर एक चेडूं आसलें तें एकटेंच बांकार बसून आसलें कित्याक ताचे लागीं उलोवंक आनी आयकूंक ताका येनासलें आनी हाकाच लागून लोकांनी ताका कुशीक दवरलें. एक सुपुलें भुरगीं हे चेडवा सोशी येता आनी बरी स्मायल दिता हांसता ताका बरी स्मायल ताका दिता आनी हें चेडूं जें आयकूंक येना उलोवंक येना तें ताचे बोगलेक येता आनी कांपणी ताका हांसता आनीक हें सुपुलें भुरगें ह्या चेडवा लागीं खेळूंक लागता आनीक आपल्या भागाक ताका घेता. हें पळोवन दुसरो लोक अजाप जाता कित्याक हें सुपुलें भुरगें हाका ताची भास कळना कशे भाशेन कॉन्वर्सेशन उलोवचें ताका कळना तरी आसतना ताचे सोबें तें खेळटा आनीक हे भुरग्याक सगळीं लोक आपणायतात. मुखाच्या बाबड्यान ह्या दिसांनी क्रिस्मसाच्या काळार आमचे फिरगोजींत समुदायांत जायते कार्यक्रम जातात. त्या वेळार म्हज्या बाबड्यान असले लोकांक भागा घेवंक गरजेचें तांचे आसणे उडकून घेवंक गरजेचें. तांकांय असले कार्यक्रमांत आमचे समुदायांत आमचे फिरगोजेन मिसळ करूंक गरजेचें आनी ही जबाबदारी आमच्या दर एकल्याची. चवथी सुवातेर जी स्टँड फॉर गोवाय. म्हज्या बाबड्यान दिव्यांग लोकांक जायते जाणांक जायतें बरेंपण आसा जायत्यो वस्तू तीं करतात तांकां सोयीक दिवंक गोवायकी दिवंक तांच्या जिविता वयर. हांव एक तरणाटेक वळखता जाका हात आनी पांय नात व्हीलचॅराचेर ते आसता पूण देवान जायते गुणांनी ताका बोल्लां. म्युजीक तें वाजता मावथ ऑर्गन तें वाजता लॅपटॉपार जायत्यो वस्तू ते करतात डिजायनींग वर्क तें करता हात नात पांय नात तरी आसतना आनी हाकाच लागून जायते फावटी म्हजे तरणाट्याचे प्रोग्राम आसता तेन्ना ताका हांव घेवन येता एके भाशेन गोवायकी दिवंक कशे भाशेन तें खुशाल आसा कशे भाशेन हात ना पांय ना तरी आसतना आपलें जिवीत खुशालकायेन तें सारता. म्हज्या बाबड्यान गोवाय दिवंक तांकां एक सोयीक दिवंक आमच्या दर एकल्याची जबाबदारी. आनीक आखरेक ए स्टँड्स फॉर आवाज. म्हज्या बाबड्यान जायते फावटी हांचो आवाज पयस पावना तर आमी जावंक जाय तांचो आवाज. They have lot to tell us, they have lot to give to the society, but they are unable to give. तांचो आवाज पावना तसल्या वेळार म्हज्या बाबड्यान आमी तांचो आवाज जावंक तांचो आवाज दुसऱ्यांक पावोवंक आमची जबाबदारी. तांचो आवाज जावंक आमची जबाबदारी. म्हज्या बाबड्यान आमच्या समाजांत संवसारांत आमी पळयत जाल्यार जायतीं असलीं दिव्यांग भाव भयणां आमचे सगळें जियेतात पूण तांच्या पासत आमी कितें करता काय
आयची वाचपां मोगाच्या बाबतींत एके भाशेन आमकां नवी प्रितूम करूंक आपयता. जंयसर भेदभाव नासतना सगळीं मोगान शांतीन एकवटान जियेतात. कित्याक मोगाच्या बाबतींत सुरगींचे गूट देवान ल्हानाक उक्ते केल्यात. सगल्यांक एक सारकी लिखून सगल्यांक भागा घेवंक चलोवंक गरजेचें. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो, हो संवसार जेजू जेन्ना चलतालो तेन्ना मोगाच्या भावनेन जेजून सगल्यांक आपणायले. जावं कुड्डी, जावं पांगडी, जावं तोटी, सगल्यांक आपणायले. भागा घेवन तो चल्लो. भेदभाव ताणें करूंक ना. आनी जरी तर मोगाच्या भावनेन आमी जेजूची खरी पाटलावदारां जाल्यार आमची जबाबदारी सगल्यांक भागा घेवंक चलोवंक करूंक दिव्यांक आमच्या भाव भयणांक ही जबाबदारी करूंक आमी तयार आसूंक जाय. आमेन.